तू कटकमळीचो राजा तुझ्या चॅनाकडे आज हे मोगल पक्षाचे कार्यकर्ते तुझ्या चॅनाकडे आज विनंती करून मागता आज ज्याच्या मनात हे कितें घडला सवरला ते तुका महाराजाक खबर आसा जे व्यक्तीन जे कोणी असो आरोप सुदीन ढवळीकराचेर घातलेला आसा त्याचा बंदोबस्त कसो करपा तू कर महाराजा बाबा तुझ्या चॅनाकडे हे सगळे बाल गोपाल आज तुझ्या चॅनाकडे विनंती करून मागता आज त्याचा कसो निकाल लावपाचो तो तू कर महाराजा बाबा तुझ्या चॅनाकडे आज हे सगळे कार्यकर्ते तुझ्या चॅनाकडे आज विनंती करून मागता आज त्या पद्धतीन त्याचा कसो बंदोबस्त करपा तू कर आज ज्या मनात जी कामां बाकीची आसा ती बरे भशेन त्याच्या हातापासून करून घे आज त्याच्या कुटुंबाक असो धक्को बसलेला आसा तो बनून त्याच्या मनाचो पयस करून घे आणि जे जो कोणी कर्म केला त्याच्या लोळ तुझ्या पायाकडे हांगा हाड आणि चूक मागूंक लाय महाराजा बाबा तुझ्या चरणाकडे आज या बाल गोपाल तुझ्या चरणाकडे मागता त्याच्या मनासारखी इच्छा परिपूर्ण कर आज तू या जवळ बानुडेचा राजा आज हांगा बसलेला आसा त्यांच्या मनासारखे या सगळ्या लोकांचे काम मनासारखी इच्छा परिपूर्ण कर आज त्यांना सर्वांची सांभाळ कर बाबा महाराजा बाबा तुझ्या चरणाकडे येऊन आज बाल गोपाल तुझी सेवा केल्याची बरोबरची पावन करून घे आणि हे जे संकट येयला ते पयस करून घे हे जे कोण एका भाग्या आसा तेका हांगा लोळ तुझ्या पायाकडे हांगा हाड आणि चूक मागोंक लाय महाराजा बाबा तुझ्या चरणाकडे आज हे सगळे मागता कदमगार दादा महाराज की जय. हे चित्र तुमकां दोळे मुखार पत्रकारांक दिसता हे चित्र उबें जालां हे कित्या खातीर उबें जालां सुदीन ढवळीकराच्या प्रेमा खातीर हे चित्र उबें जाल्लें आसा. आज मडकय मतदारसंघान जशें सरपंचान आमचे मोगोचे कार्यकारिणी अनंत बाब हेंच्यान जें उलयलां ही कटमगाळ दादा ही पवित्र स्थान आनी ह्या जाग्यार आज दाराणें घातलेलें आसा. सुदीन ढवळीकर हो जो आमदार हे नेतृत्व हे कार्यकर्त्यांच्या बळार उभे जाल्ले नेतृत्व हे पूजा रस्तार बायल म्हणटा रस्तार हे पूजा नायक सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलें हेचो अर्थ सुदीन ढवळीकराची जी प्रतिमाची आसा ती मलीन जावची ना. सुदीन ढवळीकराक संपूर्ण गोंय वळखता. सुदीन ढवळीकर मनीस कितें तो हांव गेल्या 25 वर्सां सुदीन ढवळीकर बरोबर आसा. एकूय दीस तिका आमी एमजी ऑफिसान पळोवना. जो ही बायलां मनशां हांगा उबी आसात ती सांगतली एक दीस ते आमच्या खंयच्या फंक्शनाकूय ना ताका आमी खंयच पळोवना. ह्या सुदीन ढवळीकराचेर आरोप करता तिच्या तोंडात सुदीन ढवळीकराचें नांव सुद्दां सोंपना असले लायकीची ही बायल. तशें आमच्या मोगो पक्षाच्या कार्यक्रम अनंतान म्हटलें की एक खंयच्या तरी पार्टीचो तो एक नाटकूच तयार केला. तो म्हणटा अननोन फोन आयलो तेजे नंतर म्हणटा आपूण पुजा घेवन पत्रकार तर रेडी आशिल्ले रेडीमेड ते पत्रकार कशे आशिल्ले थंय म्हणजे खंय तरी उदक मुडटा. जो दुसऱ्या पार्टीचो तो कॅन्डिडेट तिका घेवन थंय आयिल्लो आनी तो सांगता गुरको काड आनी उलय म्हणजे ताणें तें ट्युशन जें कितें दिल्लें तें योग्य ट्युशन दिवं नाशिल्लें. कित्याक ते म्हणटा वेरियस डिपार्टमेंट म्हणजे सुदीन ढवळीकराचे एकटोच मंत्री एकटेच नांव सुदीन ढवळीकराचें. तुझो हेचो अर्थ कितें आतां इलेक्शन सगळीं लागीं पावल्या खंय तरी आमच्या आमदाराची प्रतिमा मलीन करपाक सोदता पूण ती मलीन जावची ना. तो जेन्ना राजकारणाक भितर सरला तो निवळ आपली प्रतिमा घेवन भितर सरलेलो आसा आनी ज्या दिसा राजकारणांतल्यान भायर वतलो तो निवळूच वतलो. हे पुजा सारकेले हे ते आरोप केले हेका कांय तथ्य ना. हांव तेचो निशेध करता आनी त्याच बरोबर अनेक सांगपाक सोदता की विजय सरदेसाय आनी बाब कालूस हे दोगांनी ज्येष्ठ नेत्यांनी जे भाष्य केलां तेंचे हांव खरोखरच अभिनंदन करता. जे कितें खरें आसा हे तेंच्यांनी उलयल्लें आसा आनी गोंयचे जनते मुखार हाडलेलें आसा. परत एकदा पुजाचे हांव निश्चित करता आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा. माननीय प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टरूय आसा ताणें एक गजालीची सखोल चवकशी करची आनी आमच्या आमदाराक आनी आमच्या मंत्र्याक न्याय दिवचो आनी न्याय दिवपी कटमगाळ दादा हांगा बसलेलो आसा. जे मनशान आरोप केल्या तो लोळत हांगा येतलो हे नक्की आज पर्यंत घडलेलें आसा. हे गायीन जे कितें उलयलां तें सत्य जाल्लें आसा. हांव हेजेर आनी चड कांय उलयना आनी अशे मनशां अशे बायलेची पत्रकारांनी सुद्दां चड घेवची स्वता चोर स्वता भुरग्याचे पयशे घेतलेले आसा हेणें
आनी ते कितें उलयता स्वता चोर आसा ते तो सांगता तेगेल्या भुरग्यांचो जे भुरग्यांक सुद्दां टायम दिवपाक शकना अशें पयशे म्हणटा कोणे हाडले ओडून हांगार तूं पयशे घेतना लोकांले भुरग्यांचे पळय लोकांले भुरगे न्ही तुजे ते तुजे भुरगे आनी त्या भुरगे कोणाचे तर तूं पयशे घेताले ते मोठे आयज आमी कटमगाव दादा ह्याच्या स्थळार उबे आसात आनी आमचे मडकय मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित येयल्ले आसात कोणाक आमी आपोवंक ना एका उल्याक सगळे जाण तयार जाले आमच्या जो लिडर आसा आमचो माननीय श्री सुदीन ढवळीकर हेजेर जे पुजा नायक हेणे पळय जे व्यक्त केल्ले आसा वायट की जॉब स्कॅमा बद्दल त्या बद्दल आमी सगळे हांगा एक जाल्ले आसात पुजा नायक एक भायल मनशेन येदे व्हडल्या एक सिनियर मोस्ट लिडराचेर अशें उलोवप हे गोंयचे सगळे जनतेक कळयलें आसा कितपत खरें आसा आनी खोट आसा कारण असल्या थर्ड क्लास म्हणटा असले हितून थर्ड क्लास हे मनशान अशें उलोवप हे आमकां पटलें ना म्हणून आमी आयज सगळे मडकयचे सगळे कार्यकर्ते हांगा एक जाल्यात आनी आमी निशेध करपाक लावले आसा आमी आयज जे आमचे कटमगाव दादा आमचो जो स्थानीक राखणदार आसा हेका आमी घराणे घातलेले आसा आनी ते घराण्याचे थ्रू आमी आमच्या जो हो आसा पुरोहित आसा तेणें म्हटलां की ते कोणें हें केल्लें आसा तेका वेवस्थीत तेका तेणें केल्लें तेका सजा दिवची लोळयत आपल्या पांया कडेन तेचे हाडचें अशें आमी मागलेलें आसा आनी नक्कीच आमकां विश्वास आसा कारण आयज पर्यंत आमच्या जे बांदुराव वाठारांत जे असले वायट कितें गोश्टी आसा तांकां सदांच न्याय मेळ्ळो आसा आनी हे कोण केल्लें आसा तांकां सद्दां देव आपल्या पांया कडेन हाडटलो हे आमकां विश्वास आसा हांव पुजा नायक म्हणटा जेणे जे वेगळे वेगळे तरेन जे स्टेटमेंट केल्ले आसा आयज दिसता गोंयचो न्याय जो खंय तरी कॉलेप्स जाल्ले हे वाटेर आसा कारण जे जर आयज पुजा नायकाक एक वर्स पयलू जे तेणें स्टेटमेंट केल्ले ते स्टेटमेंटा प्रमाणे आयज एका वर्सान तेणें परत आमच्या सराचें नांव घेतलां म्हणजे खंय तरी कायदो हो वेवस्थीत चल्लेलो ना त्या खातीर हे गोव्हर्मेंटूय तितलेच भागीदार आसा अशें दिसता आनी जे गोंयचे लोक वेगळे वेगळे सोशल मिडियाचेर उलयतात की हें जाल्लें तें कितें आनी हेजे फाटल्यान कोण आसतलो हेजे तर विचार केल्ले आसा त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की हे जे कोणें कितें केलां तेका देवान योग्य तांकां शिक्षा दिवची आनी आपल्या पांया कडेन हाडची अशें हांव मागता आनी मागता आज आमी कटमगाव दादाच्या पांया कडेन हांगा सगळीं जमलेली आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की हो मुद्दो कितें तो जॉब स्कॅमाचे जे आरोप आमचे पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर सर हांचेर पुजा नायकान लायिल्ले आसा ते जे आरोप आसा ते सारखेच म्हळ्यार तितून कांयच तथ्य ना कारण आमी इतलीं वर्सां सुदीन ढवळीकर सराक वळखता आनी अख्खो गोंयभर लोक तांकां वळखता आनी हे जॉब स्कॅमाचें जे एक नाटक पळय तेणी केलां म्हाका इतलेंच देवा कडेन मागपाचें आसा आनी इतलेंच आमी आतां घराणें घातलां की जो कोण ह्या हितून आसा जो फाटल्यान आसा जो ताका शिकयता ताका खरेंच देवान योग्य ती शिक्षा दिवची आनी आमच्या सराक योग्य ते न्याय दिवचे